सर्विसिंग घेवपाचें हें काम सगळें ठरयतले आनी त्या प्रमाणे हो ब्रीज आफ्टर गणेश चतुर्थी हेजें काम ताच्या पयलीं काय स्टार्ट करूंक मेळना कित्याक वॉटर लेवल उदकाचें वाडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे इस्टिमेट आतां म्हणजे टॅक्निकल सँक्शन आमी घेता आमी टॅक्निकल सँक्शन घेवन समज गव्हर्मेंटान PWD कर म्हटल्यार PWD करतले गव्हर्मेंटान GSIDC कर म्हटल्यार GSIDC करतले सगळ्या भितर एक खंयचे डिपार्टमेंट करतले कितलो टायम लागतलो तो ब्रिज समज PWD कन्स्ट्रक्ट करपाक जवळ जवळ 16 म्हयने लागतले कित्याक तो टोटली ब्रिज बांदचो पडटलो एक स्पॅन पडलेलो आसा पण टोटली ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो आनी तेजी रुंदी कमीत कमी 10 मीटर तरी घेवची पडटली रुंदी सो ते प्रॉब्लेम जाला म्हणून थंयसरल्या 3 गांवांक उदक ना पयलीं सध्या तेजी रुंदी आसली 3 मीटर त्या ब्रिजाची रुंदी आशिल्ली 3 मीटर आतां 10 मीटर घेवची पडटली सद्याक तो प्रॉब्लेम जाला उदकाचो प्रॉब्लेम जाला ते 3 गांवांक तांकां थंयसर उदक ना तो प्रॉब्लेम सद्या कितें जाला टँकरीन तांकां सप्लाय आसा रेग्युलर सप्लाय आसा आनी ते उदकाचें जें काम आसा तें बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जाता आमी वॉटर डिपार्टमेंटाक सांगिल्लें आसा ओके सिद्धी उद्या सकाळी स्टेटमेंट करतो